प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक ज्यो थोड्यो वस्तू हांव तुमकां सांगता सायबीण मांयचे विशीं, त्यो बरे भशेन समजून घेयात, आयकून घेयात आनी चिंतात. हांव सांगता तें खरें सोत ओ बेश्ट्यो काणयो जाल्यात. कित्याक बरे भशेन समजून घेयात. कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक जायते जाणांक सायबीण मांयचो जागो आमचे पवित्र सभेंत सजमो ना. देखून ती म्हणटात जेजूक मान दिल्यार पुरो, सायबिणीक कित्याक मान दिवंक जाय? आमकां सडवण हाडल्या ती कोणें? सायबीण मांयन. जेजून हाडल्या, जेजू आमकां पुरो, सायबीण मांय कित्याक जाय? आनी हें चिंतप एका कॅथलिकाचें न्हय. हें चिंतप जांकां खरीं मुळां समजनात, वयल्या वयरूच समजून घेतात, तांचें चिंतप. आनी ती मागीर अशें उलोवन प्रोटेस्टंट जातात, कॅथलीक इगोर्जेंतली भायर सरतात. देखून तुमी तुमचीं पाळां, तुमची रुट्स कॅथलीक इगोर्जेंत थीर घोट आसूंक जाय. एक झाड व्हडलें फांकोन अशें जालां जाल्यार तितलेंच तें झाड जमनी पोंदा फांडोन गेल्लें आसता. We know the tree grows only on the top, but we do not know how the tree grows down below under the earth. जमनी पोंदाक, मातये पोंदाक तो रूख वयर फांकला तितलोच पोंदाक सकलाकूय स्प्रेड जाल्लो आसता. की मुळां गोट आसता तितलो रूख वयर बरो उरता. तशेंच आमची कॅथलीक मुळां घोट आसूंक जाय. कसलीय तुफानां येवं, कितेंय कोणेंय सांगूं, सायबिणीचेर वाड, इगोर्जेचेर आड, कित्याचेरूय, वॉट एवर द कॅथलीक चर्च बिलीव्स, ताचेर कोणूय तर आड उलयलो आमी आलची ना. आमची पाळां कॅथलीक धर्मांत घोट थीर आसूंक गरजेचें. पयली वस्त, आयच्या दिसाक सायबिणीची फेस्तां आमी जायतीं कोत्ता हागे वरसभर. बट 3 मेन फिस्ट्स ऑफ मदर मेरी, 3 व्हडलीं फेस्तां सायबीण मांयची आमी कोत्ता. ती डिसेंबराचे 8 तारखेर, सप्टेंबराचे 8 तारखेर आनी ऑगस्टाचे 15 तारखेर. हीं 3 व्हडलीं फेस्तां. उरलोलीं फेस्तां बारीक बारीक आमी कोत्ता. आनी कितें नियाळटा हांव, कित्याची सजमणी घेता हांव एकेका फेस्ताक. 8 तारखेर डिसेंबराचे इमाकुलाद कोसेसांव, सायबीण मांय सांतानाच्या कुसव्यांत मूळ पातक, द ओरिजिनल सीन नासतना रचोन आयली. Mother Mary was conceived in the womb of her mother Saint Anne without the original sin. Clean, पातकाचें खोत नासतना ती रचोन येयली. So conception, the immaculate conception. आयज सप्टेंबराचे 8 तारखेर आमी फेस्त कोत्ता ते सायबीण मांयच्या जल्माचें बर्थडे. तूं आनी हांव जाणा, आमी आमचे इगोर्जेंत सांतांचें फेस्त बर्थडेयाचें कोण ना. सांतांचो बर्थडेयाक फेस्त ना. सांताचें फेस्त तो मेला त्या दिसाक. कित्याक एक सांत जल्माक येताना पातकान जल्माक येता, मागीर बाप्तिस्म घेता आनी बरें जिवीत जियेता आनी मरतना एक बरें मरण मरता. पूण जल्माक येताना पातकान जल्माक येता. देखून सांताचे जल्माचें फेस्त करिना, मरणाचें फेस्त कोत्ता. कित्याक मरतना तो सांत कसो मेला, जल्मतना पातकी जल्मला. पूण सायबीण मांयचें वेगळें. सायबीण मांयचें आमी जल्माचें फेस्त कोत्ता. कित्याक सायबीण मांयक द ओरिजिनल सीन, आदाम एवेचें पातक लागूंक ना.
देखून सायबीण मांयचे जल्माचे फेस्त आयज आमी कोत्ता. आनी तिसरें फेस्त व्हडलें सायबीणचें आमी कोत्ता तें 15 तारखेर ऑगस्टाचेर. After her earthly sojourn, Mary was assumed into heaven, body and soul. संवसारांतले पयण संपल्या उपरांत आंकवार मारेक कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. म्हणटूच ही 3 फेस्तां व्हडलीं फेस्तां सायबीण मांयची आमी कोत्ता. Now let us see what we celebrate the feast of Mother Mary. And सायबीण मांयक जो मान दिता is it according to the Bible or against the Bible? Is it according to reason or against the reason? सायबीण मांयक जो मान आमी कॅथलीक इगोर्जेन दिता तो सारको आसा वो आमचे बेश्टे वयल्या वयर देवस्थान तें आमी कोत्ता तें बायबला प्रमाणे आसा वो बायबलाचेर आड आसा तें पळोवया. जेजू आमचो सोडवणदार. जेजू जावन आसा कुरपेची जोर आमची तान बागोयता. जेजूच्या जिवितांत द होल लायफ ऑफ जीसस ऑन अर्थ वी कॅन डिवायड इंटू 4. जेजूचें जिवीत 4 वांट्यांनी करूया. पयलें द बर्थ ऑफ जीसस, जेजूचो जल्म. दुसरें the public life of Jesus, जेजू दोन परगोटूक भायर सरून सुरू कोत्ता. तिसरें जेजूचे कालवारच्या दोंगरार मरण. आनी चौथें द डिसेंट ऑफ द होली स्पिरीट. जेजू आपोस्तलांचेर देवपिसान धाडटा. मार्क द 4 मेन खांबे जेजूच्या जिविताचे आमचे सोडवणीच्या इतिहासाचे मुखेल खांबे. द मेन पिलर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर सल्वेशन. आमच्या सोडवणीचो इतिहास हे 4 खांब्यांचेर बांदलेलो आसा अशें आमच्यान म्हणूंक येता. आतां हे 4 खांबे जेजूच्या जिवितांतले त्या खांब्यांचे बगलेर सायबीण मांय आसा वो ना तें पळोवया. पयलो खांबो सायबीण मांयच्या आमच्या धर्माचो जेजूचो द बर्थ ऑफ जीसस. देवाचो सोडवणार संवसारांत येता. एक वस्तोरेक जल्मता आनी ते वस्तोरीचें नांव मारिया. म्हणटूच जेजूक संवसारांत हाडपाक सायबीण मांय थंय उबी आसा. उपरांत जेजू 2 परगोटूंक सुरू कोत्ता. देवाचें राज परगोडटा. देवाचें राज परगोडटना सायबीण मांय आसा वो ना वय काना गांवांत वच. काना गांवांत लग्नाच्या वस्त्र्यांत सोरो संपलो तेन्ना सायबीण मांय मुखार येता. पुता तांकां सोरो ना. पूत म्हणटा म्हजो टायम पावोंक ना. मिलाग्री कोचो टायम पावोंक ना. तरूय आसतना मांयच्या उतराक उदकाचो सोरो कोत्ता. टायम पावोंक ना. माय टायम हॅज नॉट कम. टायम पावोन आसतना मांयचें उतर आयकोता आनी मांयच्या उतराक उदकाचो वायन करता. आनी हे भाशेन तुमी मुखा वयली वड वाचली जाल्यार गॉस्पल ऑफ जॉन chapter 2 verse 11 आनी ही मिलाक पळयले उपरांत जी कोण आजीर आसली आपोस्तलांनी तांणी सोत मानलें. दे बिलीव्ड इन जीसस. सायबीण मांयचे उद्देशी ही मिलाक जाली आनी ते मिलाग्री उद्देशी all those who were present who knew what has happened, how the water has turned into wine, they all believed in Jesus. म्हणटूच जेजूची परगोटणी जाली. 2 परगोटतना सायबीण मांय थंय जेजू बराबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत आसा. तिसरो खांबो सोडवणीच्या इतिहासाचो कालवारच्या दोंगरार
जेजू मरता, कुर्साच्या पलंगार जेजू उमकळटा आनी कुर्साच्या मुळांत सायबीण माय उमकळटा, सायबीण माय काळजान मोत्ता, जेजू वळवळ्यांनी कुर्सार मोत्ता, कुर्साच्या सोकलाक मुळांत सायबीण मायचे काळीज पिजता. म्हणटोच सायबीण माय कुर्साच्या मुळांत जेजू आमची सडवण कोत्ताना तुय वेंग मारून कशी कुर्साक आसा. आनी चवथो पिलर आमच्या सडवणीचो दिवस पिसांत देंवोन येता. आनी देंवोन येताना कोण आसा तुय? सेनाकलान आपोस्ल आसात, सायबीण माय आसा, सोगली मागण्याच्या मनान एकठांय आसात आनी तुय दिवस पिसांत देंवता. दॅट इज द बर्थडे ऑफ द चर्च. इगरोज मात जल्माक येता. म्हणटच प्रितीच्या बाबा म्हणिनो पळयात आमच्या सोडवणीचो इतिहास आनी ह्या इतिहासाच्या पिलरांक गोट वेंग मारून सायबीण माय आसा. म्हणटोच जे देवसांव आमी कोत्ता कॅथलीक इगोर्चीन सायबीण मायचे इज नॉट एगेन्स्ट द बायबल बट अकॉर्डिंग टू द बायबल, नॉट एगेन्स्ट रिजन बट अकॉर्डिंग टू द रिजन. लेट अस आर्ग्यू दिस वे. तुमच्या घरांत आयज उदक येता, पूण उदक कशें येता? पायपांतल्यान येता. ताण कोण बागोयता? पायप तायन बागोयना, ताण बागोयता उदक. कंपेर करुया, हें उदक जेजू. आमच्या ओतम्याची ताण बागोयता तो जेजू. पूण तुज्यान म्हणून घेता म्हाका उदक जाय, पायप नाका, पायप फोडया, पायप बारू रोया. उदक खंयच्यान येतलें? कशें येतलें? पायप नाका म्हाका. हेंच चलता आमच्या क्रिस्तांवां मदें. प्रोटेस्टंट म्हणटा सायबीण नाका, आमकां जेजू जाय. हें उदक थान बागोयता ती सोडवणीचे कुरपेचें उदक सायबीण मायचे उद्देशीर सायबीण माय जावन आसा तें पायप. जे पायपा उद्देशी तान बागोयतलें उदक आमकां फावो जाला. म्हणटोच प्रितीच्या बाबा म्हणिनो जीं देवोत्सवां, जीं फेस्तां, परबो सायबीण मायचे आमी कोत्ता ते परबो बायबला प्रमाणे आसात आनी दे सॅटिस्फाय द रिजन. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो सायबीण माय एक आवय कशी, तिका जेजून फ्रिडम दिल्लो आसा, जाय तेन्ना स्वर्गांतल्यान देंवून येता. हाऊ मेनी टायम्स हॅज मदर मेरी एपियर्ड थ्रूआउट द हिस्ट्री ऑफ आवर क्रिस्टियनिटी? सांगतात की मोर देन 200 टायम्स सायबीण माय स्वर्गांतल्यान देंवून येयल्या भुरग्यांच्या आमच्या उस्क्यान. आंगातूय दिश्टी पडटा सायबीण माय आमच्या उस्क्यान. म्हणटोच सायबीण माय जें कितें सांगलें काणा गांवांत लग्नाच्या वस्त्र्यांत जे चाकर आसले ते चाकरांक सांगलें तो सांगता तें करात. जेजू सांगता तें करात. देंवचार सांगता तें कर म्हूण सांगिना सायबीण माय. म्हजो पूत जेजू सांगता तें करात, त्या प्रमाणे चलात. म्हणटोच जे जे जाग्यांनी जावं फातिमा गांवांत, जावं लुड्स गांवांत, जावं वायलांकणी, जावं मेक्सिको ग्वादालुपे, ह्या सगळ्या जाग्यांनी सायबीण माय दिश्टी पडल्या. ती दुसरे संदेश, दुसरो मेसेज न्हय, पिराचीत करात, मागणें करात, मन बदलात. द सेम मेसेज which was started by Jesus when Jesus began his public ministry. If you read the Gospel of Mark, chapter 1, verse 14, 15 and 16, मार्कूचे शुवर्तमान पयलो आवेसवर 14वी आनी 15वी ओळ तूं वाच. कितें म्हणलें जेजून? Repent, the kingdom of God is close at hand. Repent, मन बदलात, स्वर्गींचे राज लागीं पावला. तोच संदेश सायबीण माय जेजूचो संदेश घेवन येता. दिसती पडल्या ते मागणें करात, पिराचीत करात, मन बदलात, पातकी जिवीत सोडात. म्हणटोच सायबीण मायची दोतोर, सायबीण मायचो संदेश, मेसेज इज नॉट अगेन्स्ट द बायबल
but according to the Bible. Not against the teachings of Christ, but according to the teachings of Christ. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज जल्माचो सायबिणीचो फेस्त आमी कोत्ता. डिटेल्स आमकां बायबलाचेर ना, पूण सायबिणमांचे जल्माची खबर आमकां मेळटा. प्रोतो एवंजेलियम ऑफ जेम्स जाकोबान बरोवन दवरलेलें आसा, जाका आमी म्हणटा परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ द चर्च. We, the Catholic Church, we move on 2 wheels. आमची इगोर्जेची मोटरसायकल एका रोदाचेर चलना, 2 रोदांचेर चलता. द बायबल एंड द ट्रेडिशन, परंपरा आनी पवित्र पुस्तक. प्रोटेस्टंटांची मोटरसायकल एकूच रोदाचेर चलता, बायबल एंड बायबल एलोन. They don't accept परंपरा, tradition. We believe in the Bible, we believe in the tradition. And the tradition, जेम्सान बरोवन दवरला ते सांगता की आनाक आनी जोकीक भुरगें नासलें. जाणटीं जाल्लीं दोगांय, लोकांची जायते उणेपणां भोगतालीं आनी देखून आना घरांतली चड भायर सरनासली. लोकांचें आयकूंक पडटा देखून. आनी जोकी निराश कसो जावन एका दिसाक गेलो एका दोंगरार आनी थंयच एकलोच रावंक लागलो मागणें करून. आनी आना घरांत मागणें कोत्ताली. थंय ताका आंज बडोवो दिश्टी पडलो जोकींक आनी सांगलें, जोकी घरा वच, देव तुका भुरगें दिवचो आसा. जोकीन आयकलें, आंज बडोवचें उतर घरा येयलो. आनी सोयंबा प्रमाणे ताका दूज जल्मली ती जावन आसा. आयज फेस्त कोत्ता ती मारिया. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, एके आवयचो जल्माचो दीस बरोवंक आमकां अभिमान. बिकॉज मदर मेरी इज द मदर ऑफ द होल ह्युमन रेस. आख्ख्या मनशाकुळाची माय, आख्ख्या मनशाकुळाक कुरपेची झोर उक्ती केल्या. जेजू ताण बागयतलें उदक सायबिणीं उर्जेचें आमकां मेळ्ळां. म्हणटूच व्हडलो मान आनी वालोर आयज आमी सायबिणीं तिच्या जल्माच्या दिसाक दिता. आनी त्याच दिसाक आमी आवयांचो दीस मनयता, मदर्स डे. लांब जाता सर्मन एकूच सांगता. आय एम अ प्रिस्ट फॉर लास्ट 41 years. 40 वर्स जालीं पाद्री जाल्यार. आवयांची दुकां, आवयांचे घावे जायते हांवें आयकल्यात, पळयल्यात. एकूच आवयचो उलास सांगता. पूत तारवटी. पुतान माय पायशें घर आसलोलें तें मोडलें आनी नवें घर बांदलें. एक एक रूम सोबीत नेटयलो आनी मायेक एका रुमांत जमनीर न्हिदायता. माय म्हाका सांगता, फादर हांव जाणटी जाल्यां, जमनीर न्हिदूंक म्हाका त्रास पडटात, उठूंक त्रास पडटात. ती बरी खाटीचेर न्हिदतात आनी म्हाका एक खाट पर्यंत दिवंक ना. हांव जमनीर मांद्री घालून न्हिदता. अरे बाबा, तुका कोणें जल्माक हाडला? तूं आयज येदो व्हडलो जाला, कोणें तुका तुजे बायलेन केला? तुका आपले रोगताचें दूद कोणें दिलां? मायन दिलां न्हय. तूं ल्हान आसतना तिचे उंटींत सुसू कोत्तालो, काका कोत्तालो. ती विटेन आसतना तुका साफ केला न्हय. तूं दुयेंत आसता तेन्ना आखी रातभर माय जागी रावताली न्हय. जाल्यार जाणटे पिरायेर तुजे मायची बेपरवा कित्याक कोत्ताय? प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आमचे मायांक आमी नोमान करूंक जाय. जें कितें मायन तुका आनी म्हाका दिलां, वी आर नेवर एबल टू रिपे देम. तूं भांगार दीत, शिंगार दीत, बरें बरें न्हेसोयत, बरीं बरीं घरां काडून दीत, बरें बरें सगलें दीत, बट यू आर अनएबल टू गिव वॉट युअर मदर हॅज गिवन यू. तुका जल्मांत हाडला, तुज्यांनी मायक जल्माक हाडूंक जायना. म्हणटूच आमचो सालाम, आमचो मान सगल्या आमच्या आवयांक आनी मागुया सगल्या आमच्या आवयां पासून.